उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान शुक्रारा पेडण्या कार्यकर्त्याबरोबर बसका घेतली आणि आपण मतदारसंघाच्या हिता खातीर वावुरतलो म्हण उतर दिले. डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट. उडोवपाक हांव ना, म्हाका व्हडली ऑफर हाडली, हांवें म्हणलें ना, पण हांवें केन्ना गव्हर्मेंट उडूं ना. हांवें मनोहर पर्रीकराक सांगून आमी दुसरी गव्हर्मेंट केलें. सांगून हो एकच मनीस आसतलो ताका की सांगून वचपी म्हणून. पण एमजीन अशें केल्या बद्दल हें खंय तरी दुखलें म्हाका की गव्हर्मेंट आमचे आहा आनी तो उडयता आनी कसोच आयकना आनी भावा खातीर तो कितेंय करपी आनी वयल्यान म्हाका उडोवपाक सोदतालो. म्हणून तेजे बरोबर हांव रावूं ना आनी हें गव्हर्मेंट केलें. आतां हांव तुमकां एक फावटी सांगूं सोदता की आतां पक्षांतर ना, हें म्हाजें सारकें काम मात. बीजेपी आनी बीजेपी पुरण एंड करतलो हांव. हेज्या फुडें आनी पक्षांतर म्हणटे नसतलें. ती ओपोजिशन आसून दी या गव्हर्मेंट आसून दी, हांव बीजेपी बरोबर आसतलो. कारण तेणें एक दलित समाजाक एक पेडणेकारा डेप्युटी सीएम पर्यंत पावयलें, हें आमी केन्नाच विसरूं शकचे नात. हर एक पेडणेकाराचें काम जातलें, जें तुमी बोट दाखयता तें काम जातलें. एक बरें पेडणें करून दाखोवया, ज्या मतदारसंघाक सगळ्यांनी बोट दाखोवपाक जाय कितें आहा तें पेडणें आहा म्हणून वचून पळयात म्हणून. कुळीकर हो जो ग्रुप आतांच आमचो सुशांत उलयले ते प्रमाणे ही एक जी पार्टी जी आहा एमजी पार्टी, ही बहुजन समाजाची पार्टी, भाऊसाहेब बांदोडकराची पार्टी. ही पार्टी जी मुखार सरली, गेली 15 वर्सां राज्य केलें ह्या मतदार आमच्या गोंया भितर. ही पार्टी सगळ्यांचे विचार घेवन फुडें वचपी पार्टी आनी जे सगळ्यांचे विचार घेवन वयता थंय शक्ती आसता, थंय युनिटी आसता आनी थंय विजय आसता. पण ही पार्टी अशी जाली की दोगूच जाण मनीस व्हरपाक लागले. जी ढवळीकर फॅमिली, कोणाचे आयकप ना, तेंचेच विचार आयकप आनी ते फुडें व्हरप. तेजे भितर एक विचार करपी आमचो तो लहू मामलेदार आसलेलो. तेजी कशी हालत जाली ती तुमी पळयली थंय टीव्हीचेर. लास्टाक तेजे बॅग सुद्दां उबारले. कॅन्डिडेट तेणें थंय घातलो शिरोड्या. जेन्ना त्या मनशांनी तो कॅन्डिडेट थंय घातलो, हेणें दुसरो आपलो भाव कॅन्डिडेट घालपाचो न्ही. बरें, एमजीपी आतां तूं म्हणटा बहुजन, आनी कोण कॅन्डिडेट न्ही, आपलो भाऊच. आनी फुडलो विचार, फाल्यां आपलो भाव येतलो, बाबूक कसो ड्रॉप करप, भावाक कशी मंत्री दिवप, हेजे बद्दल विचार चालू. पण हांवें निर्णय घेतला तो बरोबर की न्ही? सगळ्यांक तो निर्णय आवडलो. हांवें घेतलो तो. तेजेर आमी म्हाका तेंच्यांनी डेप्युटी सीएम म्हणून दिवपाचें केलें. ट्रान्सपोर्ट हो पोर्टफोलियो म्हाका दिवपाचो केलो. जे म्हाज्या कडेन टुरिझम आसा आनी स्पोर्ट्स आसा आनी वयल्यान हें दिता. बेगींतल्या बेगीन तो आरटीओ थंय तो मान्य आहा. आरटीओ येयल्याशिवाय बस स्टँड कसो दिसना. आरटीओ जोगतार येतलो बस स्टँडाचेर आमकां ट्रान्सपोर्ट मेळ्ळा. उमेदीची बाब. सरान केव्हा मिनिस्ट्रीची आशा करूंक ना. मेळटा ती आमची. खंयचीय मिनिस्ट्री आसल्यार काम करपाक मिनिस्टराक ताकद जायी. केव्हान पेडण्याच्या पंचायतान सराक भरपूर ताकद दिवची. आणि गेली 2 वर्सां आमी पळयता की खंयचे निर्णय जाले जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो जो निर्णय आसलो तो एकटोच दीपक ढवळीकर घेतालो. कोणाक काडचो जालो तोच घेतालो, कोणाक घेवपाक जालो तोच घेतालो. गेले आणि थंयसर एकदा आमचे एक असेच अनौपचारीक उलोवप जाल्ले की सर तेन्नाय अशें म्हणटाले हसत हसत की आपणाक जर सपोज तशें ऑपॉर्च्युनिटी येयली जाल्यार आपूण त्या हितूर क्षेत्रांत वचूंक शकता किंवा आपणाक डेप्युटी सीएम सुद्दां येयले जाल्यार आपूण ते एक्सेप्ट करतलो अशें आमचें उलोवप जाल्लें. आनी आयज ते प्रत्यक्षान घडोवन येयल्लें आसा.